फाटले 9 दीस देवाच्या उतराचेर आटापलोल्या आनी मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या विशयांचेर आमी खोलायेन नियाळ केले. मानेवंत आग्नेलाच्या स्वर्गवाशी जाल्ल्या दिसा ह्या विशयाचेर नियाळ करता. आमकां बागेवंतपण जोडूंक मानेवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. देवाच्या भुरग्याची यात्रा म्हणल्यार देवाच्या आनी एकामेकाच्या सांगाता चलपाची यात्रा. आमचो भाव मानेवंत आग्नेल आमच्या भावार्थाची यात्रा करूंक सोबार तरेनी आमकां प्रेरणा दिता. मानेवंत आग्नेलाच्या ओप्रूप देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासताना आमी खेरीतपणी तो खरेंच स्वर्गीच्या राज्यांत भोगतांच्या एकठारांत आसा म्हूण पवित्र इगोर्स मातयेन दोगांच्यान जाहीर परगटणी करूंक विनंती करता. आनी मानवंताच्या पावलांनी चलून आमी देवाचे राज बांदूंक पावूंक मागता. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. Seva kuru patoila Papan nakabitsun kanda Pumita samya Sos Jesu bori yadri kela Seva kuru patoila Pokal guru Gloria, gloria, no man tumka, mogar guru, gloria, gloria, no man tumka. Allah, takapukul kono, guri, kobol koriba, guri Koro ulama Danda nakapurkut kono Gori ba Gori tya koidyam suru Mekri koro ulama Mogar guru Gloria, gloria No man tumka Mogar guru Gloria, gloria No man tumka बसूया. आटापलोल्या फाटले 9 दीस देवाच्या उतरा
दिनवासता जेसिका आनी फामील फातोड जातात. मेरियमाक बरी भलायकी आनी भाग्यवंतपणाची देणी फावो कर म्हूण मागता. मारिया लॉरेन्सा पिलार्थान. देवाक दिनवासता मारिया फेर्नांदीस मायना कुर्तोरींतावन. एरल फेर्नांदीस देवाचें बेसांव आनी बरी भलायकी मागता. मारिया फेर्नांदीस मायना कुर्तोरींतावन. मोराईस फेर्नांदीस जोल्म दिसाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. मिशेल आनी मोल्विया फेर्नांदीस म्हापसातान. लग्न दिसाक देवाचें बेसांव मागता. फ्रँकलीन आनी ब्रेता फेर्नांदीस चिकालींतावन. सगल्या पाद्री पासत बरी भलायकी मागता. सिबल गोन्साल्वीस आगासायेंतावन. एडीन फेर्नांदीस जोल्म दिसाक बरी भलायकी मागता. अमिलिया फेर्नांदीस फातोड जातान. जोल्म दिसाक बरी भलायकी मागता. मिंगेल फेर्नांदीस नागवा वेर्नातावन. बरी भलायकी मागता. आग्नेलो डिसुजा कालांगुटतावन. दिनवासता 50 वर्सां लग्न दिसाक देवाचें बेसांव आनी बरी भलायकी मागता. रॉकी आनी सबीना लॉपीस कांदोलीतावन. लिबेना डायस बरी भलायकी आनी पांय बरे जावंक मागता. तशेंच मानेवंत आग्नाचे मजतीन मागलेले उपकार फावो जाल्या प्रमाण मागता. इजाबेल आनी माग्नीस मिनेझस कांदोलींतावन. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता आनी आपल्याक खासगी इंतेसां पासत मागता. फेलिक्स तिबेता आनी फामील उकासायेंतावन. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. लिडा एन्जोया जुआंव. मारियन फेर्नांदीस बरी भलायकी मागता. ब्लीज मोंतेरो कानाकोणातावन. देवाक दिनवासता. एलिसिया जॉशन मार्कीस सावड्डेतावन. आयचे दिसाक किरीतपणी देवाचें बेसांव मागता आनी काजार जातल्या जोनस एनुरेका कार्मोन आनी क्विनी सांगेतावन. लग्न दिसाक देवाचें बेसांव मागता. सबीना आनी आल्बर्टो देरिगो वास्कोतावन. जोल्म दिसाक देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. वियोन आफोन्सो आरोसीतावन. दिनवासता लग्न दिसाक आनी देवाचें बेसांव मागता. वेलोश साल्वादोर आनी मारिया. दिनवासता लग्न दिसाक आनी देवाचें बेसांव मागता. आपल्या 30 वर्सांच्या लग्न दिसाक मिंग्वेल आनी फातिमा फेर्नांदीस आर्लेंतावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता. लॉरेटा आनी मिसन वालीस आगासेंतावन. सांतेल गोन्साल्वीस जोल्म दिसाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. नॅन्सी आनी कॉन्स्टान्सियो वास्कोतावन. जोल्म दिसाक बरी भलायकी मागता. मारिया बारेटो कोर्तालींतावन. जोल्म दिसाक बरी भलायकी मागता. फेलिस आग्नेलो रॉड्रिगीस आगासायेंतावन. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. जायरूस आग्नेलो कार्दोस रिबांदरतावन. जोल्म दिसाक बरी भलायकी मागता. सेविरिना क्रोया वास्कोतावन. जोल्म दिसाक बरी भलायकी मागता. फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस कालांगुटतावन. दिनवासता लग्न दिसाक आनी देवाचें बेसांव मागता. वॉल्टर आनी समांता गोवावेल्यातावन. बरी भलायकी आनी शांती मागता. विल्मा स्वारीस कायदो कार्मोनातावन. दिनवासता देवाक दिनवासता. स्टीफन आनी शोभा पिंटो हैदराबाद थावन. देवाक दिनवासता आनी भुरग्याच्या देण्या पासत मागता. गॉडफ्री आनी सेंड्रा फेर्नांदीस आल्दोना थावन. मेल्विन आनी वेनिशा लग्न दिसाक देवाकचें बेसांव आनी बरी भलायकी मागता. जुजेजा क्यूस बातीतावन.
प्रितीच्या भयणी भावानो, तुमकां सगल्यांक मानेवंत आग्नेच्या 96 पुण्यतिच्या दिसाची संभ्रमणीक माये मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी सांगाताक देवाच्या उतराचेर नियाळ केला आनी मानेवंत आग्नाचे जिविताची देख आमच्या जिविताक लागू करून घेवंक प्रयत्न केला. आयचो विशय आमच्या भाग्यवंतपणान पावूंक मानेवंत आग्नाच्या पावलांनी सांगाताक चलुया. देवाच्या भुरग्याची यात्रा म्हणल्यार आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताक आनी एकामेकाच्या सांगाताक चलपाची यात्रा. ही यात्रा कशी परीन चलूंक जाय हाचेर आमी नियाळ करीत आयल्या. जेजू जो वाट, सोत आनी जिवीत आम्हा सर्गीच्या राज्यांत वाट चलतना आमचो सांगाती हें आयज आमी नियाळुया. मान्यवंत आग्नाचे देड्यां खातीर आमी देवाक दिनवासतना तो चल्ले सर्गीच्या राज्याची वाट जेजूक आनी एकामेकाक बागा घेवन आमी चलुया. दिनवासनेच्या मनान हे मिसा बलिदानांत वांटो घेतना पवित्र सभेन मान्यवंत आग्नेलाक वेगळी सांत म्हूण परगटूंक खतखत्यान मागुया. उबी रावन खुशालकायेच्या भावनांनी Deva
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सौम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याची शांती तुमचे सोवे आसू मोठ्या मोगाच्या भावा भयणीनो आयचे दोबाशीक मिसाचे सुरवातेक आमी हें सोबीत गीत गायलां फुंकोट मोगान देवान आयज आमकां हांगासर एकठांय केल्यान 9 दीस देवाच्या उतराच्या उजवाडान ही आयचे समोरोमणेक ओथमीक तयारी केल्या उपरांत आयज व्हडे भोगतीच्या आनी भावार्थाच्या भावनांनी भरून आमी मान्यवंत आग्नेलाचे नवोद आनी सोव्या 96 पुण्यतिथीच्या दोबाशीक समारोहान वांटो घेवंक हांगासर एकठांय जाल्या ह्या मिसान मान्यवंत आग्नेलाच्या मोलादीक देण्या खातीर आमी देवाक दिन वासुया भोव पवित्र त्रित्वेक खुशालकायेन वाखाणुया ताच्या बागेवन जिविताची स्फूर्ती घेवन ताची देख आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान घेवंक देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया आनी त्याच बरोबर मान्यवंत पादाग्नेलाच्या संत कोरोना खातीर ह्या मिसान खोतकोत्यान प्रार्थुया आनी हे दोबाशीक भावार्थाचे समोरोमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचे नदर मारून जायते फावटी आमचें जिवीत मान्यवंत पादाग्नेला भाशेन आमच्या भावार्थाक गोवायकी रितीलें जिवीत जावंक ना म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया सगलीं बरोबर देवाचे काकलुतीक उलो मारुया हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्या उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ मोसो अपराध ओ मोसो अपराध ओ मोसो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोव आमेन.
इष्टा संसारी आमच्या देवा सोडीच्या रायात आम्ही तुका नोमान करता आम्ही तुका दिनवास दिता तुझे मोहिमे ओळखून दिता महिमा देवा उसोगी शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा उसोगी शांती ताच्या इष्टा संसारी जेजू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू आयकोया संसाराच्या सर्वोन्नारा मेलो शिकोर काकृतांका महिमा देवा उसोगी शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा उसोगी शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा तुका देवा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा त्रिएक ओची देवा महिमा देवा उत्सर्गी शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा उत्सर्गी शांती ताच्या इष्टा संसारी Pratuia. Bo मोगाळ बापा कोश्टां ओडचणींक सांपडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकोताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे परजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजाल्याच्या काळजा कडेन उलयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले. तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें. सगल्या तिच्या खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास्त तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता. ओराण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओराण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. सगळी फाळकी बरोवन येवं दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर
कातरून सकल पडूं दी. सगळीं उंच कडपां सपाट जमीन जावं दी. आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परजळटली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. एक ताळो हुकूम दिता, परगट कर. आनी हांवें परतिपाळ केलो. कितें परगट करूं? आख्खे मनशाकूळ म्हटल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो सुवास तांचेर पडटा. तेन्ना तोंड सुकता आनी फूल बावता. पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. बिरांते विणे बोब मार. जुदाच्या नोगरांक सांग, हो पळय तुमचो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपले बळान सगळें आपल्या हातांत करता. जैताचें इनाम ताचे बाराबर येतात. ताच्या जैताची सगळी चिनी ताच्या फुड्यांत वेतात. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्याक हिंडाक चरयता. आपल्या हातांनी मेणकुऱ्यांक उखलता. तांकां आपले खांकेक मारून व्हरता. आनी पोरां काडलेल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. तुझी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी धोयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी धोयेन आमची सोडवण कर. Survispor sancta te, ci divon aicota, core shanti ci cobor, Deus sancta, taci bhakti cortoleam, taci sorbon lagi pauliam, ani taci moima, amcia desant vostali. Tuझी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी धोयेन आमची सोडवण कर.
आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात विश्वासीपण भुमीतले उपजोले आनी स्वर्गार्थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्वरा आनी नोयेन आमची सोडवण कर सर्वेस्वर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकां नीत चलून येतली ताचे मुखार ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्वरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर भाग्योन पेद्रूचे पयलें चिटी वेलें वाचप प्रितीच्यानो देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करून आयती रावात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जें सोडवणेचें तेणें तुमकां मेळटलें ताचेर पूर्ण विश्वास ठेवात देवाची खालती पालूक भुरगीं जायात आनी तुमी सोत ओळखो नासल्यात तेन्ना तुमी तुमच्या वंदवण्या प्रमाणें चलताल्यात तशें आतां करूं नाकात तेंच सगळें तुमचें चालींत पवित्र जायात कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यांत तो पवित्र अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात उमको वो तुमको म्हूण पोले नासतना जोन एकल्याच्या कन्या प्रमाणें जोन एकल्याची नीट कोत्ता ताका तुमी बापा म्हणून उलो मारतात देखून ह्या पद्देसांत जियेतना ताची खरी भक्ती करून चलात तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतली देवान तुमकां सोडयल्यांत न्हय कसलेंच विनाशी वस्तू वरवीं न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं पूण निश्कलंक आनी खोतावीन मेंढऱ्याच्या मुंगे
क्रिस्ताच्या आमोलीक रोगता वरवीं हाचो उगडास दवरात. संवसार रोचे आदी देवान क्रिस्ताक नेमून दवरलोलो, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताका परगोट केलो. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बावर दवरला. खरें म्हणल्यार देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमेक उबारलो. देखून तुमी देवाचेर भावार्थ आनी बडवोसो दवरूंक पावल्यात. देवाचें उतर हें शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy Gesù cruce bai, rostona, lucia babashi, Gesù conosci, buona tu ci tranamca, ci porgo. Soy sorbespora, soy sorbespora, sorbespora, soy sorbespora, 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 soy sorbespora, soy sorbespora, sorbespora, soy sorbespora, 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 Sorbespor तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसाक अशें घडलें. ताचे भितरले दोग जाण जेरुजालेतावन सुमार 1 किलोमीटर पयस आसलोल्या एमास नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी हें सगलें गोडितांची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलयतना कूद जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण तांणी तांकां वळखलो ना जावन तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयली. ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. तांचें तोंड चिंतेस्त दुखेस्त आसलें. क्लिओफस नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुजाल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? तांणी तांकां म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां तें. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो.
आमचे मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताचेर मोरणाचें फोर्मोण मारून ताका धरून दिलो आनी कुर्सार मारलो. तो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस. त्या भायर आमचे भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायली. उजवाडचे आदीं ताचे सोमादिशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें तें सांगता म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण समाधी विशीं गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण घोळी तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोत मानूंक कितलें म्हूण जोड मनाचे मनीस तुमी? देवाचे कुशे प्रमाणे क्रिस्तान हें सगलें सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नकलो आसल्यात तुमी. मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितले शास्त्राचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर आपूण वेताल्या त्या गांवा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचेशीं राव. तर सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक भितर गेलो. तांच्या सांगाताक जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी तांकां वळखलो, पूण तो तांचे दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर उलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसाल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी ताच्या सांगाती एकटवलेली आसली ती तांकां मेळ्ळी. हांणी त्या दोगांक सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावाक दिश्टी पडला. आनी तांणी दोगांयनी वाटेर घडलेल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, मान्यवंत पादाग्नेलाचे पुण्यतिथीचे आयचे दोबाजीक समारंभणेक हो सोबीत विशय विंचून काडला. आमच्या भाग्यवंतपणांक पावूंक मान्यवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. आमच्या भाग्यवंतपणांक पावूंक मान्यवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान इजाईयस प्रवादी विंचून काडलेले देवाचे पोरशेक देवाच्या नांवान हो निरोप परगट्टा. ओरोण्यांन सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरोण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. ओ पळय तुजो देव, पळय सर्वेस्पोर आपले पोदवेन येता. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या इंडाक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्ल्यांक उखलता.
तांकां आपले खांकेक मारून व्हरता आनी पोरां काडलेल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. ओरोण्यांन सोर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरोण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमारो करून दवरात. आनी होच निरोप एके भाशेन आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योंत पेद्रू आपले चिटीन आमकां दिता. तो अशें म्हणटा, देखून तुमची मोनां सारकीं मेकळीं करात. जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र. देखून तुमी तुमचे चालीन पवित्र जायात. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, हांव पवित्र, देखून तुमी पवित्र जायात. हांव पवित्र, देखून तुमी पवित्र जायात. असलो संदेश भाग्योंत पावलूय बी एफेसकारांचे चिटीचे सुरवातेक सादयता. तो असो उद्गारता, देव आनी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो बाप सदोय. कित्याक क्रिस्ता सोबें आमकां सगल्या सोर्गींच्या आत्मीक देण्यांनी ताणें बोल्ल्यान संवसार रचचे आदीं आपले मुखार भाग्योंत खोतावीण आनी मोगान बोल्लेलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोबें वेंचून काडल्या. हीं तिनूय वाचपां आमच्या आपोवण्यांची, भाग्योंतपणाच्या आपोवण्यांचो आमकां उगडास करतात. आनी हें भाग्योंत जावपाचें आपोवणें आमी एक एकल्यान केन्ना घेतलें गाय, देवान तें आमकां केन्ना दिलें गाय? आमच्या बावतिजमाच्या दिसा, आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां भोव पवित्र त्रित्वेचेर बाबडताचें देणें मेळून आमी बापाचीं आपुरबायेचीं भुरगीं जाल्यो, जेजूचीं खाशा भाव भयण जाल्यो, पवित्र आत्म्यांचीं जिवी मंदिरां जाल्यो. देखूनच भाग्योंत पावलू बावतिजमाची खबर करून म्हणटा, ज्या दिसा आमी एक एकल्यान पवित्र स्नान बावतिजम घेतलो, त्या दिसा आमकां जेजूच्या मरणान बुडयली. ताच्या पुनर्जिवंतपणांक आमकां वांटो मेळ्ळो. आमी जेजूक नेसल्या, ताचे सोबें आमी एक नवी रचना जाल्या. वी हॅव पुट ऑन क्रायस्ट, वी हॅव बिकम अ न्यू क्रिएशन. आनी देखून आमच्या एक एकल्याच्या बावतिजमाच्या दिसांतान आमची बावडताची यात्रा, भाग्योंत जावपाची यात्रा सुरू जाली. आनी ही यात्रा आमी कशी करूंक जाय तें आयचें शुभ वर्तमान आमकां स्पश्ट करता. आनी हे भाग्योंत जावपाचे यात्रेन मानयावंत आग्नेल आमकां एक परजोळीत नमुनो जावन आसा. आनी देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानाचेर एक सुपुल्लो नियाळ करुया. आनी आमच्या भाग्योंत जावपाचे यात्रेचेर, बावडताच्या यात्रेचे 3 बाजूंचेर आमी आयज नदर घालुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जेजूचे दोग शीस यात्रा करतात. जेरुसलेमांतल्यान एमाउसाक आपल्या गांवान 11 किलोमिटरांची यात्रा करतात. निराशीपणांची यात्रा ती. ते अवघड परिस्थितीन आसले. कित्याक गाय? कित्याक जेजू तांचो सोमी आनी गुरू ताका जुदेवांच्या वडिलांनी जिवेशी मारलेलो आनी तो जिवंत जावंक ना म्हूण ते समजताले. आनी देखून ते निराशी जाल्ले. निराशीपणान आपली यात्रा करताले. जेरुसलेमांतल्यान एमाउसाक वेताले. चिंतेस्त दुखेस्त आसले. आमी आमच्या जिविताचे यात्रेन जायते फावटी निराशीपणांक सांपडटा. आमी चिंतेस्त दुखेस्त जाता. आनी जेन्ना हे दोग शीस आपली यात्रा करताले, जेजू तांकां साणिना. जेजू आमकांय साणिना. जेजू तांचे बरोबर चलूंक लागता. पूण दुलोबायेचो सांगाती तो जबरदस्तीन आपूण कोण तो तांकां सांगिना. तांकां दुलोबायेन एक विचार घालता, आनी तुमी कित्याक चिंतेस्त दुखेस्त जाल्यात काय म्हणून विचारता. आनी ते ताका सांगतात, जेरुसलेमाक कितें घडलां तें तूं नकळोय? आनी जेजू ताका विचारता, कितें घडलां? आनी ते ताका सांगतात, नासरेतकार जेजू उतरांनी, कोन्यांनी, पदवेदार, बाकणार आसलेलो. ताणें इतलें बरें केलेलें. आमच्या जुदेवांच्या वडिलांनी ताका खुर्सार खिळायलो आनी तो 3ऱ्या दिसा जिवंत जातलो म्हूण आमी रावताले. पूण आमकां तो दिश्टी पडूंक ना. आनी आमचें निराशीपण वाडोवंक आमचे मदें थोड्यो वस्तुऱ्यो थंयसर गेल्यो
आनी तो तांकां मेळूंक ना. आपल्याक देवदूत दिसती पडला आनी तो जिवंत जाला म्हूण सांगला म्हूण अशें ती म्हणटाली. पूण आमी मात ताका पळोवंक ना. निराशीपणाची खबर ते जेजूक सांगतात. आनी तेन्ना जेजू तांचें आयकल्या उपरांत, तांच्या सुखादुखाची खबर आयकल्या उपरांत, एके भाशेन तांचे निराशीपणाचे परिस्थितीन आपूण भितर सरल्या उपरांत तांचे परिस्थितीचेर आपल्या उतराचो उजवाड घालता. तांकां म्हणटा, कितले गोळये तुमी. पवित्र पुस्तकान म्हजे विशीं सोरवोंडारा विशीं कितें सांगलेलें तें सोत मानूंक कितले जोड मोनाचे मनीस तुमी. आनी उपरांत मोइसेसाथान बाखणारांनी पवित्र पुस्तकान सोरवोंडाराचें कितें सांगलेलें तें इस्कुटावून ताका सांगता. आपल्या उतराची मोडणी तो करता. जेजू आमच्याय सांगाता आसा. जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान वाचता, ताचेर नियाळ करता, जेजू आपल्या उतरा उदेशी आमच्या निराशीपणान आपलो उजवाड फांकयता. आमचें निराशीपण उजवाडयता. आनी तरी आसतना ते ताका वळखनान आनी ते वेताले ते सुवातेर पावले कशें दिसतात. आनी जेजू जबरदस्तेन तांच्या सांगाता तांच्या घरान भितर सरना. तो फुडें गेल्ल्या भाशेन कोत्ता. आनी तेन्ना ते ताका सांगतात, आमचे इशी राव. सांज जाली, दीस दारेर पावलो. आनी जेन्ना ते ताका आमंत्रण करतात, जेजू तांच्या घरान भितर सरता. जेजू जबरदस्तेन आमची यात्रा करतना आमच्या जिवितान जबरदस्तेन भितर सरना. जेन्ना आमी ताका मेकळेपणान आमंत्रण करता तेन्ना जेजू ओडे खोशेन भितर सरता. तांचे बरोबर जेवणाक बसता. आनी जेवता आसतना उंडो हातान घेता, देवाक दिन वाचता, तो उंडो मोडटान तांकां दिता. पयलीं उतराची मोडणी केलेली, आतां उंड्याची मोडणी करता. आनी ज्या वेळार उंडो मोडून तांकां दिता तेन्ना तांची बावडताची नदर उक्ती जाता. ते जेजूक वळखतात आनी त्या वेळार तो नाश जाता. आतां ताची गरज ना, तांचो बावार्थ ताणें जिवो केलो. बाबा भयणीनो, आमी भाग्योंत जावन वेतले जाल्यार आमी जेजूच्या सांगाता आमची यात्रा करूंक चड गरजेची. आमी जाणो कोण भाशेन जेन्ना सावलून जेजूचो खासगी अणभव केलो, तो जेजूच्या खोल एकवटान आपल्या जिविताची दिसपट्टी यात्रा करतालो. तो अशें म्हणटालो, हांव जियेतां तो हांव न्हय, जेजू म्हजे सभें जियेता. म्हाका जिवीत म्हळ्यार जेजू जावन आसा. जेजू सांगाता तो आपली यात्रा करतालो. आमची दिसा दिसपट्टी यात्रा निराशीपणाचे परिस्थितीन, आमच्या सुखादुखान आमकां आव्हानांक फुडो करचो पडटा तेन्ना आमी जेजू सांगाता करीन जाल्यार आनी ताचें उतर आयकून ताणें आमकां दवरलेली मिसाचे बेटेन वांटो घेवन आमी यात्रा करीन जाल्यार आमची यात्रा ह्या दोगां शिसां भाशेन सुफळ जातली. आनी हेंच मान्यवंत आग्नेलान आपल्या जिवितान केलें. तो ल्हान भुरगो आसतना आपल्या गोराब्यान ताणें मागण्यांचो मोग आपणायलो. मागण्या उदेशी जेजू सांगता तो आपल्या जिविताची यात्रा करतालो. ताच्या आवय बापायन ताच्या काळजान देवाच्या उतराचो मोग रिगोयलो. आनी सिमिनारीन भितर सोदतोच जावं मागण्यांचो जावं देवाच्या उतराचो मोग ताणें खोलायलो. देवाच्या उतराचेर तो नियाळ करतालो. हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटून आपल्या भाव भयणींनी आपली यात्रा करतना देवाच्या उतराच्या उजवाडान करूंक तांकां शिकयतालो. मान्यवंत पादाग्नेल मिसाचे बेटेचो मोग करतालो. मिसाची बेट भोगतीन समोरून उंड्याचे मोडणेन वांटो घेवन हेच उंड्याचे मोडणेन आपल्या भाव भयणींक वांटो दितालो. नियमीत कुमसार जावन आनी परम संस्काराची भक्ती करून मान्यवंत आग्नेल सदांच जेजू सांगाता, जेजूक आपल्या सांगाता घेवन आपली जिविताची आनी भावार्थाची यात्रा करता. ताचें जिवीत आमकां एक स्फूर्ती. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी जेजूच्या एकवटान जियोन मागणें करून देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून मिसाचे बेटेन घोडटा जाल्यार दिसपट्टी पुरयान भोगतीन वांटो घेवन आमची यात्रा जेजू सांगाता आमी करूंक मान्यवंत पाद आग्नेलाचें जिवीत आमकां एक शक्तिवंत स्फूर्ती जाता. दुसरे सुवातेर ज्या वेळार
उंड्याचे मोडणेन ते दोग शीस जेजूक वळखतात त्या वेळार जेजू नाच जाता उंटांचें काळीज आतां जेजूच्या मोगान पेटलां ते गोबर करून म्हणटात तो वाटेक आमचे लागीं उलयतालो तेन्ना आमचीं काळजां उलपतालीं न्हय आतां तांचें काळीज जेजूच्या मोगान पेटलां आनी देखून ते कितें करतात एकामेका सांगाता आपली यात्रा सुरू करतात जेन्ना आमकां जेजू मेळटा जेजूचो अणभव आमी घेता आमची जबाबदारी एकामेकाच्या सांगातान आमच्या जिविताची यात्रा भाव भयणी कशी चालू दवरूंक ते जेजू कशें सांगताले सांज जाली दीस दारेर पडलो काळोख जालो तूं खंय वेताय आतां ते काळोख म्हूण पळयनान वाटेक कसल्यो आडकोळी मेळटल्यो तें पळयनान कसल्या आव्हानांक फुडो करचो हें तांकां पडूंक ना तांकां एकूच पडलां तांकां जेजू मेळ्ळा जेजूचो मोग तांच्या काळजांनी पेटला आतां एकामेकाचो हात धरून आपल्या भावां भयणींक ही बरी खबर ते सांगूंक वेता जेन्ना आमी जेजूक आमच्या सांगाता घेवन आमची दिसा दिसपट्टी जिविताची भावार्थाची यात्रा करता तेन्ना जेजूच्या एकचारान रावून एकामेकाचो हात धरून एकामेकाची प्रिती मोगान सेवा चाकरी करून आमची यात्रा चालू दवरूंक ही आमची जबाबदारी जरी तर हांव जेजूच्या एकवटान जियेता म्हणटा पूण म्हज्या भाव भयणीच्या एकवटान म्हजे फामिलीन म्हज्या वाड्यान म्हजे समुदायेन म्हजे फिरगोजेन म्हज्या समाजान जेजू भाशेन दुसऱ्यांचो हुस्को धरून दुसऱ्यांची प्रिती मोगान सेवा चाकरी करून हांव म्हजी यात्रा करूंक कबूल ना जाल्यार हांव खरो जेजूचो शीस न्हय आनी हातूंतूय मान्यवंत पाद आग्नेल आमकां ह्यो पोरसोळीत नमुनो जावन आसा ताचें काळीज जेजूच्या मोगान पेट्टालें मागण्या उदेशी देवाच्या उतराच्या वाचपा नियाळा उदेशी मिसाचे भेटे उदेशी ज्या मापान तो जेजूच्या मोगान वाडून वेतालो त्याच मापान दुसऱ्यांच्या मोगान ताचें काळीज पेट्टालें आपल्या गोराब्यान दुसऱ्यांच्या उचक्यान भरलेलें जिवीत जियोंक तो शिकलो ताच्या आवय बापायन ताका दुसऱ्यांच्या उचक्यान भरलेलें जिवीत जियोंक शिकयलो दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक शिकयलो आनी देखूनच आमी जाणो कोण भाशेन ताचे शेजारी ताच्या वाड्यांतलो गांवचो लोक एक दीस घेवन बातिस्ताच्या मानांक एक कोपेल बांदूंक सोदताले आनी जेन्ना ताचे शेजारी ताचे गांव भाव भयण ताचे सुरशीं गेल्यो ताणें तांकां कितें सांगलें कोपेल बांदपाची गरज ना आमच्या गांवांत जायतो गरीब लोक आसा आसरो नासलेलीं मनशां आसात तांकां आसरो दिवंक गरजेवंतांक निराधाऱ्यांक आसरो दिवंक आमी एक घर बांदुया कित्याक तो जाणो आसलो जो मनीस जेजूच्या एकवटान जियेता ताका दुसऱ्यांचें पडोवंक जाय दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक ताका हुस्को आसूंक जाय आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें हें घर बांदूंक गरिबांक हें घर बांदूंक खंयचे पयशे येतले आनी ताणें तांकां सांगलें हांव घराघरांनी वचून भीक मागूंक कबूल आसा ताचें काळीज दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें जेन्ना आमी जेजूच्या मोगान जियेता जेजू सांगाता यात्रा करता तेन्ना आमचें काळीज दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करच्या मोगान भरूंक जाय जेन्ना मान्यवंत आग्नेल गोवळीक वावर कोत्तालो जावं शिरोदेचे फिरगोजेन जावं कुमटा फिरगोजेन जावं सांवर्डे फिरगोजेन ताचें काळीज दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें गोवळी कसो आपल्या शेळयांक आपल्या फिरगोजांतल्या कुटुंबांक नियमीत भेट करतालो तांच्या सुखा दुखान वांटो घेतालो पिडेस्त आसा तांकां घोटाय दितालो कोण गरीब आसा तांचे सगळें हुस्को दाखयतालो आनी हें ताणें नोयच गोवळी कसो केलो सेमिनारींतूय ओथमीक गुरू कसो आसतना ताका दुसऱ्यांचें पडलें खेरीत भाशेन आपल्या सेमिनारिस्तां मदें कोण ओस्कोत आसलो कोण गरीब आसलो कोण पिडेस्त आसलो मान्यवंत आग्नेलाक तांचो हुस्को आसलो बाबा भयणीनो आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार कशे जेजूच्या एकवटान आमची यात्रा करता म्हूण गोमतले जेन्ना आमी एकामेकाचो हात धरून एकामेका सवें आमच्या गोऱ्याब्यांनी आमच्या समुदायांनी आमच्या फिरगोजांनी आमच्या समाजान एकामेकाचो हात धरून एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलें प्रिती मोगान सेवा चाकरी करतलें जिवीत जियेता तेन्ना आमची भावार्थाची यात्रा सुफोळ जातली
आनी तिसरे सुवातेर आमची बावडताची यात्रा करतना समाजाचे देगेक जियेतल्या सोबे हुस्को दाखोवंक आमची जबाबदारी म्हूण फ्रांसिस्क आमचो पाप साहेब आमकां बोगोर बोगोर उगडास करता. जशें तुमी जाणोत 2 वर्सां जालीं आमच्या पाप साहेबान आखे पवित्र सोबेक उलो मारलो, एक परिशोधीक यात्रा सुरू करूं. 2 वर्सांची परिशोधीची यात्रा आजून चालू आसा. गेल्ल्या म्हयन्यान रोमा शाराक एक व्हडली बिस्पांची जमात भरलेली आनी फुडल्या वर्सा ही यात्रा सोंपतली. आनी आमचो पाप साहेब अशें म्हणटा, परिशोधीक सभा असली जावंक जाय. परिशोधीक सभेन खेरीत भाशेन जे पवित्र सभेचे वांगडी आनी दुसरी भाव भयणां समाजाचे देगेक आसात, गरीब, दुर्बळ, पिडेस्त, आकांताक सांपडलेलीं, जिवितान सांडलेलीं, मायग्रन्स हांचे सभे हुस्को दाखयतली पवित्र सभा आमी करूंक जाय. बाबा भयणीनो, हातूंतूय मान्यवंत आग्नेल आमकां एक परजोळीत नमुनो जावन आसा. ताणें आपल्या आख्या जिवितान गोरिबां सोबे, पिडेस्तां सोबे, निराधाऱ्यां सोबे, आकांताक सांपडलेल्या सोबे, दुर्बळकायेच्या बाराकाल चेपलेल्या सोबे खेरीत हुस्को दाखयलो. तो आमचे रायतूरचे सेमिनारीन ओत्मीक गुरू आसलो तेन्ना सेमिनारिस्तां मदें एकल्याक TB पिडा जालेली, ट्युबरकुलोसीस जालेली. आनी तेन्ना 100 वर्सां आदीं TB पिडा म्हळ्यार ओड ओश्याची पिडा आसली, भिरांकूळ पिडा, मोर्नादीक पिडा. आनी हो सेमिनारीन आसतना दुसरे जबरशे ताचेशी वचून आसले. पूण मान्यवंत पाद आग्नेल दिसाच्या दिसा ताका जायते फावटी भेट करतालो, ताची खबर घेतालो, ताका आदार दितालो. खरेंच म्हळ्यार हो सेमिनारींतूच सोंपलो म्हूण आमी जाणो. पूण तो TB पिडेक लागून कोश्टवतना मान्यवंत पाद आग्नेलान ताचे सगळें व्हडलो हुस्को दाखयलो. जेन्ना तो एके फिरगोजेन गोवळी कसो वावुरतालो, ताका गोमले एका कुटुंबान एक आवय आकांताक सांपडल्या. तिका आपले धुवेक काजार करूंक दिवंक फावो तो पयशे नान, तिका दोद देणें दिवंक हें मान्यवंत आग्नेलाच्या कानार पडलें. कोण ताका सांगूंक वचून नासलो. पूण ताणें कोणाचें रीण काडून हे दुर्बळ आवयक आपले धुवेक काजार करूंक गरज त्यो वस्तू घेवंक आपणेंच रीण काडून तिका आदार दिलो. एक मनीस अशें सांगता, तो भुरगो आसतना मान्यवंत पाद आग्नेलाक कुमटा पादिगार कसो मेळूंक गेलो. आनी जेन्ना थंय गेलो मान्यवंत पाद आग्नेलान ताका विचारलें, खंय तूं इस्कोलाक वेताय? आनी ताणें सांगलें, ना, म्हजे लागीं इस्कोलाक वचूंक घडो ना, म्हजी पाय माय गरीब. आनी पाद आग्नेलान त्याच वेळार भितर वचून ताका एक स्लेट, पेन्सील आनी 1 रुपया दिलो. त्या काळार 1 रुपयाचो वालोर आतांच्या रुपयाचो न्हय. ताका 1 रुपया दिवन ताका सांगलें, फाल्यां वच आनी तुजें नांव इस्कोलान बरय आनी फाल्यांतान इस्कोलान वचूंक सुरू कर. मान्यवंत पाद आग्नेलाक गोरिबांचो, पिडेस्तांचो, आकांताक सांपडलेल्यांचो, असोक्तांचो, समाजाचे देगेक जियेतल्यांचो एक खेरीत हुस्को आसलो. काय बरी देख आमकां जेजूच्या पाटलावदरान. बाबा भयणीनो, आयज ह्या व्हडल्या देण्या खातीर, मान्यवंत पाद आग्नेलाच्या देखीवंत जिविता खातीर बापाक दिन वाचतना आमी सगल्यांनी खेरीत भाशेन गोंयचे पवित्र सभेच्या वांगड्यांनी ताच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन आमची बावडताची यात्रा उर्बेन चालू दवरूंक. ही आमची परिशोधीक पवित्र सभेची यात्रा करतना खोल खोल जेजूच्या एकचारान आमी जियोंक, जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक आनी जेजूच्या एकवटान रावून एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलें सेवा चाकरी करतलें, समाजाचे देगेक जियेतल्या सोबे हुस्को दाखयतलें जिवीत जियोंक ह्या मिसान मान्यवंत पाद आग्नेलाचे विनवणेन सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागुया.
सोगलीं उबीं रावुया. बाबा भयणीनो, देवाच्या उतराचो संदेश आमी आयकला. हो संदेश आयकून आमचो भावार्थ अदीक शिवो जाला. ह्या भावार्था प्रमाणे आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां आमी मारतले हांव जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां चड गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी ल्हानविकायेन विस्वासान बापा मुखार धरून हो देवाचे कृपेचो आदार आमकां सगल्यांक आनी आख्खे पवित्र सभेच्या वांगड्यांक आमी आतां मागुया. आमच्या पाप सायबा बिस्मा यादनिकां आनी सर्व पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपले परजेक तांणी सर्गीचें राज मेळून घेतली क्रिस्ती तत्वां शिकोवंक आनी भागियंतपणाची वाट धरूंक उत्तेजन दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट गो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोन्नीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट गो. आमच्या कुटुंबांत आनी समुदायांत पिडेक लागून व कसले गरजेक सांपडून कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. तांच्या गरजे आकांताच्या वेळार देवाचो सांगात ती अणभवून आपल्या कश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां देवाची कृपा आनी पेकोवणी मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट गो. आमचे गोंयचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचो आनी मागण्यांचो फोड कसो मान्यवंत आग्नेलाक पवित्र सभेन वेगनूच भागिवंत म्हूण परगटूंक आमी मागताना ताची प्रेरणा घेवन आमची पवित्र सभा भागिवंतपणान वाडूंक देवाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट गो. मान्यवंत आग्नेलाची मोजत मागतल्या ताच्या भोगतांक तेच परी हो 10 दिसांचो समारंभ घडोवन हाडूंक बारी वावुरतल्या सगल्या व्हॉलेंटियर्स, पुलीस आनी हेर सरकारी ऑफिशियल्स आनी तशेंच पिलार संस्थेच्या बऱ्या देखणारांक आनी तांच्या कुटुंबांक देवान उपट बेसांवांनी भरूंक म्हूण आमी
मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मानिया आमची काकूत भोव मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी विस्वासान उचारून तुजे मुखार दवरल्यान जाय तें आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगळे उंडे, सगळे हुस्के तूं वळखताय. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी. पवित्र सोबेचो कुटुंब, फामील, मोटवाशी आनी सेमनरिस्त उंडो आनी सोरो घेवन वेदिशी येतात. हांव तुमचो सर्वेस्पूर आनी तुमी पवित्र जावंक जाय, कित्याक हांव पवित्र. पवित्र वो भाग्यवन जावंक देवान आमकां आपयल्यांत. दिसा दिसपट्टी मिसा समोरमांत जेजूची कूड आनी रगत शेवून मानेवंत आग्नेल भाग्यवंतपणाचो रस्तो चलूंक कृपा आनी घोटाय मेळ्ळी. ही देणी बिस्म साहेबाच्या हातांत घालतना पवित्र सभेन जियेतल्या, पवित्र जावंक आपयल्ल्या आनी राजकीय यादनीकपणान नेटयल्ल्या यादनिकांक, मोटवाशांक, लौकिकांक आनी कुटुंबांक आपोवणें जियेतल्यांक सगळ्या बाबा भयणांक बापाचे आदीन आमी करता. मानेवंत आग्नेला परवीं आमकां सगल्यांक मिसा भेटीन भाग घेतना जेजू सभेन एकठांयल्ल्या ह्या पवित्र जेवणा वरवीं सासनीक जिविताची रूच मेळूंक, सासनीक जिविताचो आनी भाग्यवंतपणाचो रस्तो आमी धरूंक पावूं वो आवंडो ह्या दाना बरोबर बिस्म साहेबाच्या हातांत घालुया.
साईबापोशी लागली तशीच तुझ्या मोगाची आमची भितूर आशा वाढली आमची काळजा तुझ्या मोशा भावां भयणीनो हे मोशें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात बापा व्हडा मोगान आमकां मोरणांतलीं आनी सोर वायटांतलीं निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय सोर विघ्नांतलीं तुवें आमकां निवारलीं देखून तुका दिन वासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोणवालायेन मानून घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गींच्या जेरुजल्याक पावलेल्या आमच्या भावां भयणींचो सासणांक गासता वाकाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या व्हडत्या वांगड्यांचो प्रिथ्वेर फुलता संतोस पवित्र सोबेचो आमी तुजी असोक्त वाटसूर भुरगीं बावडताच्या उजवाडान चलून वेताव तीं आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सरतांव धांवी धांवी आनी सोमेस तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांच तावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायतांव Sorgi, tu
orbi, yeta takazoi, usorgi, tukazoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo good porgotuia. Tuja kursa, ani punot chivot pona vorbi, tu venam calzoloi somia. Samsaraja, sorvotara, amchi, sorvotko. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पिर्तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत तोर्मदुतां आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं
त्या जेसू सांगाता त्यास जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान मोशा बापां भयणीनो आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमकां श्रेश्ठ बाबार्थाचें देणें मेळून आमी बापाचीं आपुरबायेचीं भुरगीं जाल्या देवाक आब्बा बापा म्हणलो करतलो पवित्र आत्मो आमी घेतलो ह्याच आत्म्याच्या बळान जेसून आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना आमची बाबार्थाची यात्रा जेसूच्या एकसरान एकामेकाचो हात धरून आनी खरीत भाशेन गोरजेवंतां निराधारां सवें हुस्को दाखोवन आमची बाबार्थाची यात्रा आमी चालू धरूंक बापाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप आमची संसाराचे पाप संसाराचे पाप
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी सोम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Prawo, prawo,
Baba boiling beto beto yo Sogliak am kakatigo Tuci sarki nirmor Sogliak ore mogar Tuzo Jesu rupkar ko Sogliak am kakatigo Tuci sarki nirmor Sogliak ore mogar Tuzo Jesu rupkar ko Jesuyo, Baba boiling beto yo, Mogal Jesuyo, Baba boiling beto yo, Kalsanam charava yo, Jivitam chepurvu yo. Mogal Jesuyo, Baba boiling beto yo. बाबार्थान जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवला घडीभर आमचे आमी दोळे बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया
Pratuia. देवा आमच्या दोयाळ बापा, पातक्यांचें तुका मरोण नाका, बोगोर पातोक रोडून ती तुजेशी परतल्लीं तुका जाय. आमची मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमी घेतला त्या संस्काराच्या बोळान आमी जेसूच्या एकवटान जियोन एकामेका सोबे हुस्को धरून आमची जिविताची आनी बावडताची यात्रा चालू दवरूंक आनी आमचे मोदें आसलेल्या गोरजेवंतां आनी निरादऱ्यां सोबे खेरीत हुस्को दाखोवंक आमकां फावो कोर. हें आमी मागतांव त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी. बसूया. आतां पिलार संस्थेचे सोर वडील भुमानीस पाद्री नाझरेत फेर्नांदीस उलयतले आनी मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोनाच्या प्रोसेसा विशीं आमकां म्हायती दितले. ते उपरांत पिलार कॉम्प्लेक्साचे वडील मानीस पाद्री जोझफ एंटनी फेर्नांदीस दिनवासनेची उतरां उलयतले. उपरांत आमचे गवळी बाब श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव हे कुशलकायेच्या दिसाक आपली भावना स्पश्ट करतले. आनी सर शेवटी फादर रेंड्रल बारेटो मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन मेवलेलो उपकार कुडीत करतलो आनी नोवेनाचे मागणें म्हणटलो. बो मानिस्त फिलीप नेरी कार्डियल फेर्रांव, आमच्या मा दोन प्रांताचो आर्चबिस्प, बो मानिस्त अनिल कुतो दिल्ली महा दोन प्रांताचो आर्चबिस्प, बो मानिस्त बिस्प एमेरिटूस अलिश डायस पोर्ट ब्लेयर दोन प्रांताचो बिस्प, मोगाड पाद्री बाबानो, माद्री भयणीनो आनी समेस्त पाद आग्नेलाच्या भोगतानो. पिलार संस्थेच्या नांवान खेरीत आयज फिलीप नेरी कार्डियल फेर्रांव आमच्या आर्चबिस्पाक काळजांतावन दिनवासता. सोबार बारादीक जुटीनी जावं आमचो बिस्प साहेब कसो, CCBIचो सभापती कसो, रोमांक दोन परगुटणेच्या दिकास्तेरीचो वांगडी कसो आनी हेर सोबार जबाबदारी आपल्या हातांत आसतनाय आयज पिलार संस्थेचे मागणें तुमी मानून घेतले आनी ह्या दोबाचीक मिसाचें येजमानीपण चलयलें म्हूण पिलार संस्थेच्या नांवान तुमकां काळजांतावन दिनवासता. देवान तुमकां बरी भलायकी फाव करची आनी तुमच्या सोबार बारादीक जबाबदारीनी येस मेळचो म्हूण आमी मागता. तेच परी आमकां आयज कुशलकायेची खबर म्हळ्यार आमचे मदेकोत आमचेच दोरतोरी वेलो गांवान पोंबूर पिसो आनी दिल्ली महा दोन प्रांताचो बो मानिस्त आर्चबिस्प अनिल कुतो आयच्या ह्या दोबाचीक मिसांत तुमी भाग घेवन आमची कुशलकाय वाडयली. तुमकां काळजांतावन पिलार संस्थेच्या नांवान दिनवासता. तुमकां बरी भलायकी आनी तेच परी तुमच्या गंवळिकी वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद फावो जावंक आमी मागता. आमचे दिनवास आमच्या गोरच्या बिस्प अलेक्साक एमेरिटूस जावन आयज तो आमच्या संगाता पिलार मोठांत जियेता आनी आमच्या गोरजांनी तो सदांच पावता. गेल्या वर्साक बिस्प साहेब ऑल्वेन बारेटो आयच्या मिसाचें येजमानीपण चलोवचो आसलो, पूण अकस्मात बेंगलोर दुवेंत जावन ताच्यान येवंक जालें ना. तेन्ना बिस्प साहेब अलेक्सान आमकां आदार दिलो. तुमकांय हांव काळजांतावन दिनवासता. म्हज्या खेरीत दिनवास फादर एंटनी जोझफ फेर्नांदीस पिलार कॉम्प्लेक्साचो वडील ह्या 10 दिसांची तयारी भितरली आनी भायली आनी सवार तरेचो बंदोबस्त करूंक दुसऱ्यांक आपल्या सांगाताक धरून जाय तोच तोकोस घेवन व्हडे उमेदीन तो वावुरलो.
आनी ताच्या सांगाता ताचे बूथ दिनार फादर लॉरेन्स फेर्नांडीस, पीटर मेलो फेर्नांडीस आनी जोझफ बॅप्टिस्टा. तेच परी दिनवासता फादर टोनी फेर्नांडीस आमचो वायस पोस्टुलेटर रोमा संबंदीन रावन तो हो प्रोसेस चालू दवरता आनी प्रोसेस सोकास मुखार वेता. दिनवासता फादर रँडल बारेटूक वायस पोस्टुलेशन ऑफिसाचो कारभारी कसो ह्या दिसांनी बारीक वावुरलो. तेच परी दिनवासता कोऑर्डिनेटींग कमिटीच्या दुसऱ्या वांगड्यांक जशे फादर जोझफ फेर्नांडीस, एल्विस फेर्नांडीस, आयवो फेर्नांडीस, एलेउतेरो अंतांव, रासल फेर्नांडीस, डायगो रॉजर डिसोजा आनी विन्सन मचाडो तांकां सगळ्यांक काळजांतावन दिनवासता. तुमचे सगळ्यां ताई विनंती करता सदांच तुमच्या घोराब्यांनी पाद्र आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासत मागूंक. सगळ्यांक तुमकां आयच्या पाद्र आग्नेलाच्या दोबाची दिसाची परबीं आनी आशिर्वाद हांव दितां. देव बरें करूं. स्टेटस ऑफ द कॉज ऑफ बिएटिफिकेशन. मोगाड बाबा भयणीनो आनी केरीत पाद्र आग्नेलाच्या भक्तांनो, तुमकां सगल्यांक पाद्र आग्नेलाक केन्ना आल्ताराचो मान मेळटलो ह्या प्रश्नाची तुमकां दास्ती आसा. आख्खें वर्सभर आनी केरीत नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत पाद्र आग्नेलाच्या पांयां सरशी येवन जायती देणी ताचे विनवणेन तुमी मागून घेतात आनी तेच परी ताच्या सांत कोरोना पासत तुमी मागतात. ओय, आमकांय तीच दास्ती. तुमचे प्रश्न आमी मानून घेता, पूण ह्या तुमच्या प्रश्नांक आमच्यान जबाब दिवंक जायना. कित्याक सांत कोरोनाचो प्रोसेस लांब आनी वचनादीक आनी तो आमचेर दल्लोलो ना. ताचो प्रोसेस पायप साहेब कडेन आसा. गेल्या वर्साक हांवें तुमकां सांगलोलें की रोमाच्या सांत कोरोनाच्या कार्दियल साहेबान कार्दियल मार्सेलो सेमेरारो हाणें आमकां कळीत केल्लें की तो मिलाग्रिसो प्रोसेस 2021 वर्साक नोव्हेंबराचे 3 उक्तो केल्लो आनी तो प्रोसेस मानून घेतला. एप्रूव्ड. तो प्रोसेस मानून घेवप चड गरजेचें आसलें. आतां ते मिलाग्रिसो प्रोसेस चालूच आसा. हो प्रोसेस आतां दोतोरांच्या हातांत पडलेलो आसा. कितलो तेंप लागतलो तें आमी नकळो. गेल्या म्हयन्यांत आमी रोमांक पोस्तेलादोराक मेळ्ळ्यो. ताणें सांगलां की मागण्याची गरज दोतोरांनी ती पाद्र आग्नेलाच्या विनवणेन जालोली मिलाग्र मानून घेवंक आमी मागुया. दोतोरांनी मानून घेतल्या उपरांत ती मिलाग्र आमच्या कातोलीक धर्मशास्त्रांनी कॅथलीक थियोलॉजन्स आनी मानून घेवंक जाय. तर तो प्रोसेस लांब. तर मोगाळ बाबा भयणीनो आनी पाद्र आग्नेलाच्या भक्तांनो, खतखत्यान मागुया. जावं पिलार येवन आनी मिसांत भाग घेवन वो तुमच्याच गोराब्यांनी मागणें करचें म्हूण तुमचे ताई मागता. हे परी हो प्रोसेस बेगीनच फुडें वचोंक आनी पाद्र आग्नेलाक बेगीनच आल्ताराचो मान मेळोवंक आमी सगळीं मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो भोव मोगाचो आर्चबिशप भोव श्रेष्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव, भोव मनेस्त अनिल कुतो, दिल्ली आर्चडायसिसाचो आर्चबिशप, भोव मनेस्त अलेक्स डायस, पोर्ट ब्लेराचो एमेरिटस बिशप, पिलारचे संस्थेचो भोव श्रेष्ठ वडील फादर नाझरेथ फेर्नांडीस, मनादीक विरेश बाब बोरकर, सांत आंद्रे मतदार संघाचो आमदार आनी पिलारचे संस्थेच्या सगळ्या इश्टांनो आनी बऱ्या देखप्यांनो, याज्ञीक भावांनो, धार्मीक भाव भयणींनो आनी मान्यवंत आग्नेलाच्या भोगत्यांनो, आयज मान्यवंत आग्नेलाची 96 पुण्यतिथीच्या समारंभाच्या समयार पिलारचे संस्थेचें काळीज दिनवासनेच्या उमाळ्यांनी भरलां. तेंच हांव परगटूंक सोदतां. पयले सुवातेर हांव सर्वेस्परा देवाक दिनवासतां आनी वाखणटां, कित्याक ताणें मान्यवंत आग्नेल आमचे संस्थेक आनी गोंयचे आनी आख्खे पवित्र सभेक
एक भाग्यवंत आनी भोवगुणी जिविताचें माणीक फावो केलें. फाटले 9 दीस आमकां मागण्यांत सारूंक बरें वातावरण फावो केलें. सगलें थिरायिल्लें मांडावळी प्रमाणे सुरवातेक तें शेवट पर्यंत बरे भाशेन जालें. देवाचें नांव व्हड जावं. आमचे खेरीत दिनवास आमचे भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव आज बीस सायबाक तुमी आमचें आपोवणें स्विकारून आयच्या दबाजीक दिसाच्या पवित्र मिसाचें मुखेलपण चलयलें आनी तुमच्या अर्थभरीत उतरांनी देवाच्या उतराची मोडणी केली. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागतां. मान्यवंत आग्नेल गोंयचो सुपुत्र आनी ओचोऱ्यांचो सागोर. ताच्या भाग्यवंतपणाची भोगती तो स्वर्गवाशी जातांच सुरू जाल्ली आनी वाडत चडत गोंयांत इंडियेंत आनी परदेसांत पर्यंत पावली आनी भक्तांचो आंकडो वाडलो. आमचे दिनवास आमचे सांत आंद्रे मतदारसंघाचो आमदार श्री विरेश बाब बोरकाराक जो आयज आमचे मदें हाजीर आसा. तशेंच हाजीर आसलेले आमदार भावांक डॉक्टर कार्लोस आल्वारीस, तसोच आमचो आदलो श्री फ्रांसिस्को सिल्वेरा, तशेंच एलेक्स सिक्वेरा आनी तांचे फामिलीक हांव दिनवासतां. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. तुमचो आदार सहकार आमकां सदांच मेळटा. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमकां शुभां मेसावांनी भरूं. आमचे खेरीत दिनवास बिजली खात्याक तांचे मुखेल इंजिनियर स्टीफन फेर्नांडीसाक, तशेंच ताच्या वावुरप्यांक एसिस्टंट इंजिनियर प्रभू, जॉयंट इंजिनियर शिवम, तशेंच आक्षे खात्याच्या वावुरप्यांक तांणी जायतो आदार आमकां दिला आनी नोवेनांक बिजलेची सुविधा आसूंक लोकांक सोंपेपण मेळ्ळां. कोणाकूय चुकय नासतना बिजलेच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी तांच्या वावुरप्यांक आमचे दिनवास. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. स्टीफन बाबाक दिनवासतां ताणें आमच्या जाणट्यांक, पिडेवंतांक आनी गोरजेवंतांक पेंडलांत हाडूंक व्हरूंक बागीज दिल्यो. तशेंच उदकाच्यो तांक्यो फावो केल्यो. तांकां आमी काळजांतावन उपकारी. खेरीत दिनवास जॉयंट इंजिनियर एंड्रू आनी जॉयंट इंजिनियर सुनील शेट. पिलारची संस्था खेरीत दिनवास आठयता पणजेचे नगरपालिकेचे कमिशनर श्री क्लेन मादेरा, तशेंच श्री आग्नेलो फेर्नांडीस पणजेचो नगरपालिकाचो आदलो कमिशनर आनी श्री त्रजान दिमेलो. तांच्या आदारान पणजे ते आल्तीन वेतोल्या रस्त्याक आदीं दिल्ल्या नांवाचो पाद्र आग्नेल मारोग बोर्ड हो घालूंक आमकां आदार मेळ्ळो. येरादारीच्या अधिकाऱ्यांक, पुलिसेच्या खात्यांक, आक्षेच्या पुलीस इन्स्पेक्टर श्री विक्रम नायक आनी पणजेच्या ट्रॅफिक सेलाच्या कारभाऱ्यांक श्री चेतन देसाय हांकां आमी चड उपकारी. कित्याक तांणी आमकां जायतोच आदार दिलो. सगळी पिलारची येरादाराची मंडावळ सांबाळली आनी नोवेन आनी आयचो दीस बरे मंडावळीन जावंक बारी वावुरले. काळजांतावन तुमचे आमी दिनवास आठयता. तशेंच दिनवासतां श्री सनसेट, आंद्रे, ऑजवर्ल्ड आनी एराज्मो हांणी क्रावड मॅनेजमेंट करूंक जायतो आमकां आदार दिलो. तशेंच दिनवासतां श्री लेविन्सन मार्टिन्साक ताणें आमकां मोबायल टॉयलेट आनी डस्टबिन्स हांची सुविधा आनी तांचो कोर्स दिलो. दिनवासतां भलायकी केंद्राच्या आनी ॲम्ब्युलन्स सर्वीस हांच्या डिरेक्टराक, तशेंच फायर ब्रिगेडीच्या खात्याक श्री बॉस्को तांणी आमकां गरजेची सेवा दिली आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी चुकय नासतना सदांच आमच्या आदाराक ते आयले. कादंब्याच्या अधिकाऱ्यांक आनी गोवा टुरिजम मंत्री श्री रोहन कावंटेक आमी खेरीतपणी उपकारी. तांणी आमच्या जाणट्यांक आनी पिदेवंटांक जीं आदींच तावन
आग्नेलाच्या तुमलाक बॅट करूंक येतात तांकां सोंपेपणी पिलार येवंक वचूंक 2 बसींची सेवा दिली. हांकां सगल्यांक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच श्रीमती इमिलिया कायदो दिनवासता तिणें पिलार कॉम्प्लेक्साच्या रस्त्यार कन्वेक्स मिरर्स घालूंक आमकां आदार दिलो. फादर एड्रियन फुटाडोचे आमी चड उपकारी. ताणें ह्या पांडलांच्या आल्तारीची नाजूक आनी भोक्तीन मांडावळ करूंक बावडत्यांक मागणेचें वातावरण निर्माण केलें. आनी आयज तुमी ह्या आल्तारार वेदीचेर सोबीत फुलां पळयतात ती आमकां श्री एलिस्टन सिल्वेरा आक्षेचे तांचे फामिलीक भेटयल्यान तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन श्री क्विनो गुरजांव ताका हांव दिनवासतां. नोवेनाच्या 100 दिसांनी पियोच्या उदकाच्यो बॉटली स्पॉन्सर करून आमकां खूब आदार केलो. तशेंच लिंडन मोंतेरोचे उपकार आठयता. ताणें पिडेस्तांच्या मिसाक हाजीर आसलेल्यांक ब्रेड बन्स स्पॉन्सर करून आमकां आदार दिलो. आनी PWD खात्यांतल्यान दुसरोय आमकां जायतो आदार दिला. तेच भाशेन दिनवासतां श्री विल्फ्रेड बाबासिनो दिसा ताणें आमकां भायलें वातावरण साफ दवरूंक ताचो कोर्स करूंक आमकां आदार दिला. दिनवासतां श्री जॉन जो स्ट्रक्चर सोल्युशन जाणें हें सोबीत पांडाल घालां. श्री हिपोलितो झेवियर सावंड जायतीं वर्सां बरो सावंड घालून आमकां आदार दिता. तेच परी श्री बियातो डिमेलो LED वॉल स्क्रीन. श्री डेविड अ पेंटींग कॉन्ट्रॅक्टर तुमचे सेवे खातीर तुमकां चडांत चड दिनवासतां. पिलार मिडिया फादर एल्विस फेर्नांडीस आनी ताच्या पंगडाक दिनवासतां. विक्टर आझवेदो, मॅथ्यू लॉपेस, इयान कार्डोझो आनी मॅरियन डायस तांणी आमकां मिडिया सपोर्ट दिला. तांकां आमी दिनवाशी. आनी ह्या दिसांनी नोवेनाची मिसां लायव्ह स्ट्रीम वितरायलीं. CCR TV, प्रायम TV, प्रुडंट TV, हेरल्ड TV आनी GC TV हांकां सगल्यांक आमी चडांत चड दिनवाशी. तेच परी दिनवासतां गोवेलाच्यो सरपंच श्री इमिलिया आनी ताची वांगडी श्रीमती मोनिका आनी हेर पंच तशेंच श्री झेवियर आक्षेचो आदलो सरपंच. तुमी आमच्या गरजांक पावल्यात तुमकां आमचे दिनवास. एब्सोल्यूट सेक्युरिटी सर्विसीस श्री रोहन हांचेय सेवे खातीर आमी दिनवाशी. तांच्या पंगडान तोको नासतना पार्किंग लॉट्स आनी पॉकेट लॉट्सान आनी आमच्या कॉम्प्लेक्सान जायती सेवा दिल्या. तांकां आमचो दिनवास. आमच्या गायन मंडळीच्या पंगडाक फाबियोला फेर्नांडीस, मेलानिया डिमेलो, आग्नेल डिकुना, जीजस आल्विस हांणी आपल्या पंगडा सांगाता स्वादीक ताळ्यांनी गायनां गावन मिसाचे भेटेंत आमकां शिताबेन वांटो घेवंक आदार दिलो. तांकां आमी चड दिनवाशी. तशेंच पिलारचे सेमिनारीच्या स्कॉलास्टिकांनी तशेंच तांच्या सांगात्यांनी आयच्या दोबाजीक मिसाचो कोयर चलयलो. तांकां हांव चडांत चड दिनवाशी. आनी तांच्या कंडक्टराक फादर रासलाक दिनवासतां. खेरीत भाशेन आमच्या प्री नॉवीस सेमिनारिस्टांचे आनी तांच्या डिरेक्टराचे उपकार आठयता. सदां नोवेना उपरांत माटो साफ सफाई करून आनी ताची वेवस्था करून आनी मिसार गायनां गावन आमकां तांणी जायतो आदार दिलो. आमच्या कोचेरींनी आनी घरांनी वावुरतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणींक काळजांतान दिनवासतां. ह्या दिसांनी तुमी अदिकूच उमेदीन आनी संतोशी मनान वावुरल्यात आनी वरसभर आमच्या सांगाता वावरून मानेवंत आग्नेलाची भक्ती विस्तारूंक सहकार दितात. तुमचेर देवान आशिर्वाद घालूं. आमच्या पिलार सिस्टरींक चड उपकारी. तांणी ह्या 10 दिसांच्या दिसांक निश्चितपणी वेदीची आनी हेर सेवा करून आमकां भरपूर आदार दिलो. तशेंच काळजांतान दिनवासतां आमच्या वॉलंटियर्स भाव भयणांक तांणी फाटल्या 10 दिसांनी आमकां भरपूर सेवा दिल्या. देवान तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर मानवंत आग्नेलाचे मजतीन सबार आशिर्वाद वचूं म्हूण मागतां. खेरीत भाशेन आमच्या पिलार संस्थेच्या वांगड्यांक, पाद्रींक, ब्रादरांक, स्कॉलास्टिकांक आनी आमच्या अपुरबायेच्या सेमिनारिस्टांक, प्री नॉविसीस
ओसी स्टुडंट्स आनी हेरांक तांकां म्हजे काळजांतान दिनवास. पाद्रींनी कुमसाराक बसून कावन्सिलींग करूंक येतल्या लोकांक आत्मीक आदार दिवंक दीसभर हाजीर रावन आमकां खूब आदार दिला. एकामेकाच्या आनी सगळ्यांच्या सहकारान ह्या 10 दिसांची मागण्यांची मंडावळ फळादीक आनी ऑर्थोबडीक जावंक एकवटान वावुरले. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दिनवासता आमच्या पादाग्नाल्याच्या भक्तीक जे काम करतात आमच्या कोचेरींनी फादर डायगो डिसोजा, फादर आग्नेल डिसोजा, फादर आयवो फेर्नांडीस, फादर जोझफ फेर्नांडीस, ते आमकां वर्सभर आमकां आदार दितात. तांचेय हांव दिनवास आठयतां. आमचे दिनवास आमचे व्हडले सेमिनारीचे रॅक्टराक फादर पिटर मेलो फेर्नांडीस आनी ताच्या सांगात्यांक ताणें आयचे आनी नोवेनाचे सेवा धर्मीक मांडावळ आनी नियाळ तयार केले आनी आपल्या सेमिनारिस्तांक आनी स्कॉलास्ट्रिकांक हे भौतीक कार्यावळींक आदार दिवंक धाडले आनी आपुणूय हाजीर जाले म्हूण आमी तांचो उपकार आठयता. तेच परी फादर डायगोक दिनवासतान ताणें सगळे नोवेनाचे आनी आयच्या मिसांची तयारी करून आमकां बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक आदार दिलो. आमच्या कॉवेंतांच्या आनी इगोर्जेच्या वडिलाक फादर जुसे बाप्तिस्ताक तांच्या फुडारपणा काल हें सगळें करूंक आमकां सोंपेपण जालें. ताका आमी चड दिनवाशी. तशेंच फादर विन्संट मशादो ताचे बरे सेवे खातीर ताका दिनवासता. म्हज्यान विसरूंक जायना आमच्या संगाती वावुरपी फादर लॉरन्स फेर्नांडीसाक. ताका हांव चड उपकारी. ताणें सगळ्याच वाठांनी सेक्युरिटी, ट्रॅफीक, एम्ब्युलन्स, व्हीलचेअर्स, बिजली, उदक आदी सुविधा मेळूंक जायतो आपलो आदार दिलो आनी गरजेच्या वेळार तो आमकां सदांच पावता. आनी तुम्हा समेस्तांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो आनी मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन आनी विनवणेन तुमच्यो सगल्यो गरजो सारथी पावो म्हूण मागता. आमच्या जिविताच्या नमुन्यांक मान्यवंत आग्नेलाक बेगीनूच पवित्र सभेंत सांत म्हूण परगटूंक हें आमी मागणें फुडें व्हरूया. सगल्यांक चुकय नासतना देव बरें करूं म्हणटा आनीक ह्या मिसाची परबी तुमकां दिता. भावां भयणीनो, देवान आपल्या उदारपणान आमकां मान्यवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथाचो 90 आनी 100व्या वर्साचो समारोह करूंक फावो केलें देखून आमी देवाक दिनवासता. आनी देवाक ह्या समारोहा खातीर जातून आमी वांटो घेतला त्या समारोहा खातीर दिनवासतना हो भाग्यवंत पाद्री फादर आग्नेल आमचे गोंयचे दोत्तोरेर जल्मलो. गोंयचे पवित्र सभेचे माणीक भाग्यवंतपणांचो आमकां सगल्यांक नमुनो ह्या व्हरत्या देण्या खातीर ह्या समारोहान आमी देवाक दिनवासला. आमच्या काळजांनी गोंयचे पवित्र सभेच्या काळजान, पिलार संस्थेच्या काळजान आनी सगळ्या गोंयकारांच्या काळजांनी व्हडलो आवंडो आसा. हे आमच्या भाग्यवंत पुताक, भाग्यवंतपणी जियेलेल्या पाद्री पुताक बेगीनच आल्ताराचो मान फावो जावचो. आमच्या वडिलान फादर नेझरेटान ताचो सांतकारणाचो प्रोसेस खंयच्या पावंड्यार आसा ताचो आमकां उगडास केला. देव आपले सासणीक जाणवायेचे येवजणे प्रमाणे हें आमचें सोंपण आपणाक जाय तेन्ना साकार करतलो. पूण आमकां दुपेट कायदो आसा जशें आमकां उगडास केला. एका वद्दान आमचें मागणें थांबोवन आसतना ह्या इंतेसांवा खातीर बापाक उबारूंक आनी ताच्या भाग्यवंत जिविताची स्फूर्ती घेवन आमचें जिवीत, आमचें दिसपट्टें जिवीत अदीक देवाक मोहिमा हाडटा, दुसऱ्यांक बरेंपण शिंपडायता तसलें जिवीत करूं. ह्या दोभाशीक समारोहा समयार तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक, खेरीत भाशेन पिलार संस्थेच्या वांगड्यांक आनी सगल्यांक मान्यवंत पादाग्नेलाच्या भोगतांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कृपेन भरलेलो समारोह हांव आवंडेता.
मानेवंत आग्नेला उदेशी मेळ्ळो उपकार डॉमिनिक रॉड्रिक्स होनावर थावन बरयता. ऑगस्टाचे 21 हांव दोतोरांक मेळूंक गेलो कित्याक म्हजे पांय आनी फाटीचो कोंडो म्हाका खूब दुखतालो, चलूंक जायनासलें. जेन्ना हांव दोतोराक मेवलो ताणें सांगलें MRI काडची पडटली म्हूण. हांवें दोतोराच्या सांगण्यांनी ही MRI केल्या उपरांत गुमून आयलें म्हज्या कोमराचे मुणे झोल्ल्यात म्हूण. आनी ताणें सांगलें असल्या परिस्थितींत 10 लोकां मदें फकत 3 बरे जावची शक्यताय आसा म्हूण. इतली गंभीर परिस्थिती आसली म्हणून दोतोरान सांगलें ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव निराशी जालो कित्याक म्हाका ऑपरेशन करूंक नाका आसलें. ह्या आकांताच्या वेळार म्हज्या निराशीपणान भावार्थान हांवें मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें म्हाका ऑपरेशन करिनासतना बरो कर म्हूण. आनी मानेवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका पूर्ण पेकोवणी मेवली. दुखनासतना म्हज्यान आयज चलूंक जाता. हांवें हो उपकार परगट करतलो म्हूण सांगलेलें. त्याच बरोबर म्हाका होनावरसून काल गोंयांत येवन पिलार निमण्या 9व्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक एक संदी मेळ्ळी. मागता बेगीनूच मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर म्हूण. आतां आमी सगळीं उबी रावन आमचे उपकार देवा फुड्यान आमी मांडुया. मानेवंत आग्नेलाच्या हातांतल्यान आमी आमची मागणी आमचे फावोर जे आमकां जाय ते आमी देवाक कळोवया. काळजाच्या उमाळ्यांनी आनी खोलायेंत जावन व्हडल्या आवाजान म्हज्या दोनी बाजूनी स्क्रिनार हें मागणें आसा तें तुमी सगळ्यांनी म्हणोंक जाता. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओत्सऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीत चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत थावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो सांगात. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागुया. व्हडल्या ताळ्यान सांगाता. ओगडीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगट परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. ह्या मिसा उपरांत आनीक एक मिस आसतले. आतां आमी सगळीं तकली बागावन आमच्या मनेस्त बिस्पाचो आमी आशिर्वाद घेवया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सोर पोदवेदार देव कोणवालयेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. आमेन. भावार्थाचे शिकोवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोरण्यांनी थिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर
तुमचीं पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं आनी सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Ani